देडेक वर्स फाटीं शिवोले शापोरा न्हंयचेर जेटी बांदपाचो प्लान WRD खात्यान केल्लो. पयलीं बांद सारको करता म्हूण 2.5 कोटीचें काम दाखयलें. मागीर तेकाच जोडून टेंडरांत 9 कोटी वाडोवन घेवन जेटी बांदपाक सुरू केली. एका पर्यावरण तज्ञान ती त्या जाग्यार फिजिबल ना म्हूण दिल्लो रिपोर्ट कोंचाक मारून तें काम सुरू केल्लें. प्रुडंटान 1.5 वर्स फाटीं ह्या प्रकल्पांतल्यो भानगडी उक्ताडार हाडिल्ल्यो. तेन्नाचो WRD मंत्री मांद्रेकाराच्या मतदारसंघांतलो हो प्रकल्प. थळाव्यांनी एनजीटीत प्रकरण पावून ताचेर स्टे घेतिल्ली. तो मेरेन 4 कोटीचें काम जाल्लें. ते 4 कोटी सध्या उदकांत. आतां नवो मंत्री पालयेकार ताची विजिलन्स चवकशी मागता. त्या शापोरा न्हंयचेर एक बंद रिपेर म्हणून सुरवातीक WRD खात्यातर्फे प्रोजेक्ट घातलो गेलो. सुरवातीक परवानगी घेतली की फक्त बंद रिपेर करपाक म्हणून 2.5 कोटीचें टेंडर आशिल्लें. तातूंत भितर मागीर ती थोडी 15% पर्सेंटेज वाडून ते 3 कोटीचेर पावले. ताजे नंतर 3 कोटीचे जाल्या नंतर तातूंतूच एड म्हणून आनीक 9 कोटी मेळून टोटल 12 कोटीच्या आसपास तो टेंडर आसा अशें भासयलें. आनी हो जो एडिशनल 9 कोटी जेटी बांदपाक म्हणून थंय पळय केलें गेलें तें जेटी बांदपाक ताचे पयलीं एक प्री सर्वे केल्ली आनी ती प्री सर्वे करता आसतना तेजे सायंटिस्ट आशिल्ले मास्कारेन्हस म्हणून एक सायंटिस्ट आशिल्लो. त्या सायंटिस्टान स्ट्रिक्टली कमेंट दिल्लो की थंय जेटी करपाक फिजिबल ना म्हणून. ताजो रिपोर्ट डावलून दुसरो रिपोर्ट तातूंत घालो भितर आनी ओवररूल करून पयलींच्या मस्कारेन्हसाचो ओवररूल करून बळजबरीन तो प्रोजेक्ट लादलो. 4 कोटी 70 लाखाचें काम जालां अशें दिसता. जो पयसो निव्वळ उदकान गेल्लो आसा, वाया गेल्लो आसा आनी हो पयसो सरकारच्या तिजोरींतलो पयसो आसा आनी ह्या पयशांचो केवळ वाट लायिल्ली आसा पयलींच्या. हांव आरोप करता की पयलींच्या मंत्र्यान हें केल्लें आसा. मंत्र्याच्या मार्गदर्शना खाला ह्या हातूंत जे इंजिनियर इनवॉल्ड आसा तांणी सरकारची दिशाभूल करून बळजबरीन हो प्रोजेक्ट लादलेलो. जी सरकारी तिजोरी लुटली गेल्या ती सरकारी तिजोरी लुटता आसतना हांव ती दोळ्यांनी पळोवंक शकना म्हणून ह्या हाजेर विजिलन्स कमिटी बसोवन हाजेर चवकशी जावपाची गरज आसा. चीफ सेक्रेटरीक नोट घालच्या पयलीं मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन खंय तो सविस्तर उलयला. मुख्यमंत्र्या कडेनूय हांवें चर्चा केला ह्या बद्दल आनी मुख्यमंत्र्यांनी स्विकृती दिल्ली आसा की अशें जर कितें घडटा जाल्यार तूं फुडें प्रकरण व्हर अशें म्हणून सांगलां तांणी. आनी हें प्रॉपर चॅनल सगळें वेवस्थीत जातलें आनी जे पळय ह्या प्रकरणान गुंतल्या तांकां मिनिस्टर हय जे कोणूय आसूं तो केदोय मोठो आसूं कायदो हो सगळ्यांक एक आसा. कायद्याहून व्हडलो कोण ना. तो मंत्री आसूं जाल्यार संत्री आसूं कायद्याक तांकां सामोरे वयचेच पडटलें. आनी हांव पळयतलो की ही निश्पक्षपणे दक्षता खातें चवकशी करतलो कित्याक गोर गरिबांचो पयसो आडको आसा आनी हो पयसो आडको सत्कारणी लागोंक जाय आसलो. तो असो उदकान गेल्लो आसा आनी हे दोळ्यान पळोवपाक वायट दिसता म्हणून ही निश्पक्षपणे चवकशी जातली. आतां विजिलन्स चवकशी जाली जाल्यार खात्यांतले कांय ऑफिसर आनी स्वता आदलो मंत्री मांद्रेकार कचाट्यात सांपडपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. शापोरा जेटीच्या प्रकरणान तकली वयर काडल्या. बांदपाक घेता म्हूण सांगून कोट्यांची जेटी बांदपाचो प्लान एका पर्यावरण तज्ञान प्रकल्पाची आड रिपोर्ट दिल्या उपरांत एक्सपोज जालो. प्रुडंटान हो EIA रिपोर्ट एक्सपोज केल्लो. ह्या प्रकल्पाचे विजिलन्स चवकशेची शिफारस मंत्री विनोद पालयेकारान केल्या उपरांत आदलो WRD मंत्री दयानंद मांद्रेकारान तोंड उगडलें. आरोप सिद्ध करून दाखोवचे म्हूण पालयेकाराक चॅलेंज. एलिगेशन निवडून येयला त्या दिसा वचून एलिगेशन चालू ना आतां कितें एलिगेशन करच्या विशय प्रूव करपाची आनी
भितर कितें आहा कितें जर हें जालें जाल्यार तेचें इन्व्हेस्टिगेशन करून तें हें करप न्ही. तुमचेर पर्सनल कितें तो पर्सनल काय आहा हे पर्सनल आरोप आहा ते बिफोर इलेक्शन तेंच्यान सगळे फटींगपणाचे आरोप घालपाचे चालूच आहा ते कितें करया तेका. शापोरा रिव्हर फ्रंट प्रोजेक्ट खंय मुख्यमंत्री पर्रीकारान 2014च्या बजेटात घाल्लो. मांद्रेकार म्हणटा ताचो ते प्रोजेक्टात व्हडलोसो रोल कांयच ना. आनी हो प्रोजेक्ट करतना हो प्रोजेक्ट 2014च्या बजेटान हें केल्लो आहा स्पिचीन आहा. त्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर त्याच्या नंतर मागीर ते रॅली केले. इतके आसून हे प्रोजेक्ट एप्रूव करतात पूण मिनिस्टराचो रोल खंय ते ना. मिनिस्टराचें काम प्रपोज करप हें काम कर म्हणून सांगपाचें. लोकांक जर काम जाय पळय एखादो बांद एक बांद एक शेताचो बांद फुट्टा उदक भितर येता आमचें काम ते ऑफिसरांक म्हणून दाखवप हें करप म्हणून आनी ऑफिसरांनी करप आनी ताका फायनान्शियल एप्रुवल आहा किंवा आनी कितें आहा तें आमी दिना. तो प्रोसिजर आहा पळय तो डिपार्टमेंट करता. आनी एक व्हडलें काम जें तुमकां खबर आसतलें की 10 लाखा पेक्षा व्हडलें काम आहा पळय हें काम आहा पळय तें हें मातशें डिपार्टमेंटाचेर सुद्दां उरना. ते WAB म्हणून आसता एक वर्क एडवायजरी बोर्ड आसता. वर्क म्हणजे कसलें PWD आसात वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट कसल्या डिपार्टमेंटाचें काम 10 कोटी पेक्षा वयर जर असलें जाय जाल्यार तें काम एप्रूव करपाची जबाबदारी त्या WAB म्हणजे वर्क एडवायजरी बोर्ड आहा पळय त्या बोर्डाचें काम आसता. आनी हो प्रोजेक्ट आहा त्या बोर्डान कोण आसता चीफ सेक्रेटरी PWD आसता. चीफ सेक्रेटरी आपलो CE PWD CE वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट फायनान्स सेक्रेटरी मागीर चीफ सेक्रेटरी हे सगळे लोक ह्या कमिटीन आसतात आनी हेंच्या प्रेझेन्सान अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट आहा ते एप्रूव करतात. मांद्रेकारान WRDचे ऑफिसर वर्क एडवायजरी बोर्ड धरून पर्रेकारा मेरेन शापोरा प्रकल्पाच्या प्रकरणात एकल्याक लिंक केल्यात. मंत्री पालयेकाराच्या विजिलन्स चौकशीच्या शिफारशीचेर सरकारान अजून तरी कांय निर्णय घेतिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे.